एका साहेबांच्या हसरेगाव जेपी प्रोडक्शन तुमच्या मुखार घेऊन येतात आपली पहिली पाठ जाचे नाव फाटी पाहू आता मोठी वाट आहे. होय आय बी काय म्हणते दुसऱ्या कोणी
बाबा ती पोचली तुझी पोट किती वर्ष झाली तुमच्या काजाला कोण अजून बाबा ते संशयात ते कटोरचे तुमचे असले आई मी ऐकवल्या आई मी अहो संता ऐकत वेळी लोक प्लॅन करा आणि शिकला ग्रॅन्ड आमच्या भराव झाले Osvi, aku tak ada padi di tunku. Bapa, ispai. Hari papa, bos le final. Avi, kami sulit dan sulit. Aku pada kita sulit berjalan ini. Wow. Awak jadi terus sama kita, oke? Bye. So, not possible. Okay, Flesh. Maka aku sombong lah. भारतीय मुंजा चांगले मिळतात आणि सागरी विचार महान इतलेच न्हय आग्रामात इजा जगाराच्या गोळाबातील जल्मालो जाणटेपणी पूण हांव तू एक मावा जातले आणि हांव ग्रँडपा I'm pregnant. What? Pregnant? आणि तो ताणे म्हाका उतर दे ताणे म्हाका तुवें म्हाका शिवायचो म्हाका आणि ताणे म्हाका मामी कहते थे कि आजूबा लाचा मका बेरा नाही दिना हम आता एबॉर्शन करचे ना जे तुझे सोबे करला ते कोण चेंज तुझं ओ तातो मुलं हॅलो एनीथिंग क्लियर बॉडी आहे बोलले का मोठ्या आणि बाबाची काळजी घेता देवाचे बाबाटून येतेली कुशालदाय एक दिन तू आणि हाव जातेली माय पाय चला आम्ही भितोऱ्या बाबा बाबा आम्ही तुझा नाश्ता तयार केला येऊन मी नाश्ता घेऊन काय तू आमची कितली काळजी घेते व्यस्त नाही बाबा
दिसली सून तेव्हा आमची इथल्या I am sorry. No, you not. तुझे उपरात सांग आता पहिले आम सांगतात ते तुमच्या वेडिंग अॅनिव्हर्सरी दिवसात हांवें एक गाडी बुक केलेली आणि आता ती आयल्या आणि आयज ती व्हरोंक आपयल्या आणि दुसऱ्या म्हणटात ते त्या दिसाक उलयल्यो गजाल फकत 10वीचे मोत पडोवंक उलयल्लो अँड येस आय एम प्राउड टू बी हिज फादर अँड ही टू बी माय सन भावाक तूं ताची वाट लांब आसा बरें बाय खरेंच देवा कांता दिता किंवाच बी असलो पूत आनी आय बी असली सून म्हाका फावो केली म्हूण देवाचेर भार धरपी मुच्चे आमी आमचो बाबाक तुमचो भार देवाचेर आसा आनी आताकूच जाय हो तूं कितें कारण आमची बाबाताची करूंक सगळें फळां दिलांनी रोपी कित्याक दोन जाय ती रोपी आमची ताची फळां तुका कित्याक खावंक जाय इतले व्हडले बाप पूण ना सोबी जाय पयशांनी विकती घेवंक चिती ना काय उलोवच्या आदी चीत इन्व्हिटेशन नासतना तूं आमगे रायला म्हज्या घराक सगळ्याक जागो पूण गोरवाच्या मनशाक नो नेवर रोपी धरून घालून कितें फायदो अरे बाबा ती रोपी आमची ताची फळां तुका कित्याक खावंक जाय रे सारक्या सुडावे करून सांग म्हज्या पुताचो हात शट अप दारात तूं व्हायला मोजा बऱ्यानं सांगता तुका उतराचेर मातसो साबदो समोर आयलेली बोरी उतराची तोपताय सुरी तुजो नासताना हांव कोपी दूर कोण माथ्याचेर बसला वायटीतला आनी मन पुसला तुजे घर कोणाक कोरूचो कोत्ताय म्हाका सोडूं नाका तुजो तो म्हजो पावर तुजो पावर तुजे लागीं दवर तुजो लागो खंयच्यान जाय खबर कोत्ताय उतराचो बडबड ना म्हाका कसली बडबड कितें करूंक जाता म्हाका जाय तो तुजो पावर तुजे लागीं दवर तुजो लागोन खंयच्यान जाय खबर कोत्ताय उतराचो बडबड ना म्हाका कसली बडबड कितें करूंक जाता म्हाका जाय तो मनीसपणाचो मान जाणून तुका वची रावता ना तर तुजे चड चड करतलो आसलो एकट्याचे चड तो घालतो लोक म्हाका पुशिनात कोणी वच बाजारात वरना सदांच सोंपता म्हजी तूं म्हाका चड पूण हांव तुज्या कुटुंबाचे तितून हो थँक्यू सोजमला तुजे उलोवन जालें म्हणून जात ते आसा तें बरें ना पूण हांवें सांगलां तें विसरलो हांव व्हडलो बिल्डर फातराची बिल्डिंगा बांधली पूण मनीसपणाची नाती तोडली आमचे नाते जोडूंक आयलो आपले तुवेचो हात तुका येस म्हणून ना थँक्स बाबा देवाचेर भार करपी मुनशे आमी आमचो भावात गोड तोकोंड आसा तुका दिसना देव आमची करता म्हूण परिक्षा
जाल्यार तो मुझको तो तेडी मेडी अरे तुका सांगल्यार सोंसवो ना हे घर म्हजें म्हणून ओ तुका प्रूफ जाय प्रूफ आनी सी ताचे पोतनीचे मुणगे म्हजे मामीचें नांव एल्विरा फेर्नांडीस आनी म्हजें नांव रिमा फेर्नांडीस सारकें सांगेल मरे बरी पण बाय भितर असो मेळपा ना कित्याक पेडचें ना म्हणून हे रे गेले येतो आनी आपणागे म्हळें जाता आगो बाये तूं हिंगा गेल्या बरें तुका लागून म्हाका बेश्टी उतरां खावपा पडटली नवेची ना कितें वचपाना आगो सांगलें कोणा वच म्हणून अरे बिरू कोण आयला रे आणि कोणा लागीं सोपटाय सर सर डॅड डॅड हांव तुजो डॅड हांव डॅडी तुजे बी डॅड तूच म्हजो डॅड बिरू हाका आगासला धांवडाय आगो बाये तूं सांगलें सोजमाना तूं देवा खातीर वचू नांव वेची ना हे घर म्हज्या मामीचें कितें उलयता तुजे मामीचे तोच तें उलयता हांव उगडो कर तुजे तोरी हांव सोद बांदूंक खूब उरला की तूं म्हजी तूं बुडो एक सांग तुजे हाताक आसा ते भुरगे कोणाचे म्हजें तें म्हज्या रक्ताचें हो आतां हांव सोजमलो सर सर तूं कितें सोजमालो म्हाकाय मातशें सांग न्हू आमच्या सारखा मातशें राव तूं पयलो भितरलो येता बॅग आसा पयशाचे बॅग आसा ते घेवन यो ओके सर ओके छोडवा हांव जाणा तूं हांगासर कितें कायला तें मातशें राव हांवें तुजें पीठ सांगलां तो बॅग घेवन येतलो तुका जाय तितले पयशे माग हांव तुजे लागीं पयशे मागूंक येवंक ना हे नाका तुका असले बापाचे पयलीं जमना आतां तूं चड वेळ हे म्हज्या दारांत उबे रावले जाल्यार म्हजें रेप्युटेशन पिड्यार जातलें डॅड हांवें तुका सांगलां म्हाका जाय पुरो नाका म्हणून दोरी आसतना मनाक सांगता आयज आयल्यार तें पुरो दुसरे पावस तुका पावस सांगात दवरचें ना म्हजे पियेक हांवें सांगलां तुका जाय तितले जाले मागीर पयशे माग तो तुका दितलो थोडेक ते तुजे तोंडांतल्यान दुसरे फावटी उठोवन आयकपाक म्हाका नाका येता वेळ जाता नाका डॉग्लस म्हजें नांव गोंयांत व्हडलो बिल्डर उठ्याचो हांव गोंयच्या पुलिसा केपेकाच्या ओगाव आसो खंयसरूय कसलेच सुकता पयलो पावता म्हणटा तो हांव डॉग्लस म्हजें नांव येता डॅड डॅड कितें करतली खंयसर म्हूण वेतेली हांव गोंयांत आयलेली
मोठो डॅडी म्हाका स्विकारीत म्हूण डॅडी असलो दारूण काळजाचो जातलो म्हणून हांवें केन्नाच चिंतूंक ना अगो बाया गेल मिसता सरूय गेल मिसता काय सजवलो म्हाका सरा गेले आनी ते चुडवा गेले हांव सरागे पिये म्हणटरी हे म्हाका सगळे कळपा नाका जालें हे रिकॉर्ड म्हाका काडची पडटली ते चोड उलोवन गेले ते भाशेन सरा गेले दिसता आगे म्हणजे मागीर ते सांग म्हणपा जाता सरान आयके जाल्यार रोकडो म्हणटालो डॉक्टर म्हजें नांव होय मामी आमकां येता कापूंक हांव तेच म्हणटा एक वर्स येले येल दी तेका येतो मातशें ओळखी रावाई एक सांगाई कितें मामी कितें सांग म्हणटा घरा पयसर फावटी गाजू जायना तुमगे डॅडी येस म्हणून आमी इल्लो टायम उलोवन काडल्यार बरो पूण तुमचे रोसन बाबाई गेलो न्ही त्या दिसा ग्रँड पेरंट्स डे आसलो न्ही आमची बाळांतली भुरगीं आयलीं आमी खूब एन्जॉय जाली हांव येतो म्हण आसलें पूण तुमगे डॅडी लागून पावलो ना तुमगे डॅडी न्हय वाड्या शेजऱ्या प्रोग्राम हा म्हणून हा कळ्ळें मामी तो प्रोग्राम तो डॉग्लस म्हणटा ताचो आसलो होय मामी आमचो डॅडी ताचो थिंग प्रोग्राम केलो पूण केलोलो कांय नासलो थिंगा भुरगीं आसलोलीं थोडी बोकडां अशीं मामी पूण आमी त्या दिसाक मातशी सॅड जाली होय मामी सॅडू आनी कित्याक त्या दिसाक न्ही सगळ्या मात्राक स्टेजीर आपयली आनी ती सगळीं आयलीं पूण त्या स्टेजीचेर लक्ष्मण बाबाची जात्रा नाशिल्ली आतां आयकून हांवूच सॅड जालें म्हाकाय दूख जाता ऑसबी आनी आयबी बायेचे आजून पासून भुरगे ना 12 वर्स जायतील तेंगे काजराक तेंच्या काजरा फाटल्यान आमगे काजार जाली तूं मुगे जगदार प्लेयर आसाय देव वाडटी ती देव तेंगे केसो करूं शकत म्हूण कोण जाणा मामी देवाची वाट लांब आसा त्या दिसांनी मामी आमकां लक्ष्मण बाबाची आपयली देव बरें करूं तांकां मामी हो डॅडी खंय पावलो केन्ना येता यो डॅडी यो आमी तुका केन्ना दाट रावता अरे कित तूं गेले आमकी आपयता चुकयता आयज ते तोंडां मास्क कित्याक घाल रे मास्क घालपाक सोडलो ना रे तुवें आगो मास्क घालचें पडटा कित्याक जाणा चोय आज मुगो आमगे सरा येले कॉन्फरन्स जालोले आनी थिंग सगळे म्हाका चायनीज दिसती पडपा लागले हांवें येवगत केला रोकडे तोंडा मास्क जायले मुठा न्हू कोरोना ते माळो म्हणून तेका लागून हॉटलां उदो बुदो बी नांव येयला एकला बनोगो जालो अरे पूण एक रे तूं आमगे कितें आपयलोली चोय हांव एकलो गेलो न्ही जाल्यार हो लोक म्हणटाय हो चोय विरू चिरूं भोंवत म्हूण आनी लोकांगे बाट बेश्टी पडो हांवें म्हूण सर्वे काडूं भोंवत म्हणटाय होय डॅडी हांवें जायते फावटी आयकलां आवय सायबा इतला हांव पावल रे ती एक रे तूं बांगडे चिरून मीर बोर म्हणत तूं जायना मरे कित चिरू भोंवत तरी तूं आगो हांव पिये न्हू त्या डॉगलासा येलो तो कित कोता लोकांचे बाट विकती घेता आनी कितें कोता मागीर तेगे हांव बाटा कापती घेता आनी चीन भायर माता तेक लागोन पण तूं लोकांचे शिरा बी घेयना मरे डॅडी हांगा उलयत रावपाचें चोय हांवें कितें आपयलो जाणाय तुमी म्हाका ते रोटमन बाबा थिंग वचपा जाय मुगे सरागे थोडी खबर काडपा जाय म्हाका एकला पण आपयलोली म्हाका दिसोल की तूं टिचर आवत यात्रा बी वचो म्हूण मरे चल या आमी म्हाका सरान तेंगे थिंग वयत चल जाल्यार येतो आनी रोकडो म्हणटलो डॉगलस हांव सदांच पयलो डॉगलस पुरो तुमचे या आमी हॅलो हॅलो माय टेस्टिंग 1 2 3 6 अरे बरो दाखवत बरो आणि गोडू अरे ना एक मास्टर पासच नाही मरे तू थोडी ओळखते असतली बट थोडी ओळखा नाही हांव स्पीकर ना 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 तो समजत तसलो स्पीकर नी आणि आधी बाबा 40 वरांमध्ये असो होता कळू नी याच्यानी बरी जोड या दिसा पैकी पावले नी मी बोल ना बिरू आपलं म्हाका
हुई गेला डायरेक्ट बरे अरे विरू कोणा गेलो चिरू तू काय नाही बरे जात मरे नो तू काही किती आपण तो जाण मरे तो हंगे सर राहतो देव सर इलिसा आमचा तुम्ही ऐकलो आहे तो इलिसा मरे बसवले म्हणून जाय ना बघा मरे बर बर उलोक पण दाखव माझे पण आमगे सरा म्हणजे उतर येत आहे आमगे सरागे उतर मुठायची डॉगलस माझे नाव गावात कोयला पावता तो हा बाकी मरे तिघेच पंचा मिळ्या तिघे सर गेला स्पीकर आहे पाहतो सारखे उलयतो सारखे उलयलो तुम्ही कोण करतो तिघे सर आता 8 मिनिट असतो डॉगलस मध्ये गावात पहिलं पेडर बुडातो Voce putisang, cepe cacao gaw. Asal kusle susau, pui lo pau tamu tato. Douglas modera. Are speaker, tu tak boleh. Sir. तुझे नाम स्पीकर ठीक है मुझे स्पीकर सर देखे नाम हमारे स्पीकर एक्चुअली मी देखे नाम पैर देखो पीछे और तो कैसे बोल देखे नाम ठीक है बोले आप लोग मुड़पा कौन ना मुड़ थोड़ी मान पान लगा स्पीकर मुड़ नाम दोला सर अंदर हमारे सबोत है नाम तो स्पीकर वही सर हजा पहिले तू ये रिकॉर्ड होल्डर सर तो रिकॉर्ड होल्डर त्याच्या पहिले मला स्पीकर लावतोय ते कशा हारपण शक नाही किती त्याच्या पहिले उडकी मान गेलाय ते अरे बाबा ती आणि लोका सांगणार चालू पातळायचं आमका बरं बरं सर ते कामारे 2 उतरा उलय ना पया तर आमचे 2 उतरे उलून दाबे मजा बघा बनतो तुमची गरज मजा लागे आणि माझी गरज तुमच्या लागे केसो गरज रे केसो गरज अरे गरज मिळा न्यू स्कीम काढपाची का शिवपाने नेमका मिशीन दिवपाची होय तेचोने टाकल्याचे ब्युटी पार्लर दिल्या बरो होय दिल्या बरो सरा सांगते होय तू लोका सांग त्यांना दिव्या कोण एक रे जेंट्सा विषयी किती तिथला मजा मगर भाव तुमची गरज मजा लागी माझी गरज तुमच्या लागी कोण जाय सांगाय सॉरी टोर्नामेंट करपाचो सांगाय आम्ही सरा घेते 24 चॅनल उठते आणि मत मारपा मत राजूगा मत त्यांना काय अरे सर तोय 3 महिने सारखे चढ करलो आपला एसे झाल्या तर होईल्या चढ करत होय म्हाका सारखी जाल्यार वयल्याची चड करत कित्याक वयल्याची वोटां म्हाका चड मेळटाले रे गांवची थोडी जाता ती हय सर तू मरे चुकल्याची मुगे पगार वाडय नाका तो मागीर दिया. घे बोलता घाल मागीर तुगे पगार आता भेटपाचो ना हिंदी नुले दाबे सर उलटा मेरे प्यारे मित्रों और मित्रिनों एक बार हमको चांस देके देख लो फ्री राशन फ्री नेशन फ्री गोवा भी दे सकता है और गोवा का दारू बहुत फेमस है घर घर में पुट्टी लगाना चाहते हैं और तुमको देते मुझे रोना पड़ा अरे किती रे स्पीकर राखताय अरे सर ते दोघले देतील वा किलो रोयला करो लोका पंडित मारे अगला लोग मागे आमचे आगे आता क्या ले रो पड़ा एक बार चांस देके देख लो और गोवा मुक्त करो जय हिंद जय डॉक्टर बोला उलयलो तू आता म्हज्या मुडूक येता डॉक्टर माझे नाव वीर डॉगलस म्हजें नाव आख्खे गोंयांत व्हडलो बिल्डर उजातो हांव म्हज्या पोलिसांक शेपेकाच्या गांव आसोर कसले तुमकां वयलो पावता बुटातो हांव डॉगलस म्हजें नाव रत्न जावन आसा म्हजे वाटो काटो जावन लुबो आसा ताचो कुंतून चोरी म्हज्या मुठीन चललो जाल्यार हांव ताका म्हज्या हातान दवरतलो आसलो मोठे कोण वाटणे गायला ताका हांवें जिपरीचो रस्तो दाखयला म्हजे बायलेकूय हांवें घरांतली भायर घातली तूं आसा म्हाका पूण बायलेक फावो केले ते तिकाय हांवें फावो केले म्हाका ताचे म्हाका कित्याक कळा हांवें चिंतलोलें एक चेडूं सोदून ते वॉटरी लागीं काजार करून राजे सोडू हो तुवें आयकलो त्यो Peter, पूर्ण विश्व डोंगर फुटल्यावर आजच्या गावात घोडपणात होत आहे आणि स्वप्नात असायचं और कमाचा आणि गोरी द्यायची आम्ही स्वप्नात आमची स्वप्नात स्वत आणि चिवी आयलो दोरीचे घोडे बावटा टुकडो करपाचे पूर्ण स्वप्नात तू अशी स्वप्ना हे डॉक्टर
बाळाची स्वप्न गोंयांत राज करपाची. गोंयचे राज वा जो मुनीस आपलं कुटुंब सांभाळूंक शकलो ना तो एक गोंयचे राज. कोणूय म्हाका चेपे काडटा. ना चूक जायत तेचे मोठपणात चेपे काडिनात पूण तुजे ते घोर मातशें काडून चेपे काडटात. तुजे मुखार पळयलो तुका यो एवढो पयलो आपयता पूण तो गेलो उपरांत तुज्या फाटल्यान म्हणटात आयला बच्चान जेवपाचो वेळ आसा ताचो फायदो काड सोडून गेल्या कुटुंबाक लागीं. हो पिटर डगलस तो डगलस तुजी शिकोण तुजे लागीं दोन आतांचे काय ते म्हज्या हातांतल्यान भायर सरतात आनी तूं म्हाका नो अनवॉन्टेड पीक पासून तुझे आपल्याक शिकू जे आमच्या घरात आला तसो आणि कोणाच्या दुसऱ्याच्या घरात वेची. हो तुजे लागीं उलयल्यार येता. बेता बेता शिक्षा आय केन्नाय पयल्याक पडटलो बेदेक शिकता तो दोंदेक शिकता शेजाराक पयलो पावलो म्हणलो म्हणटा घरात फाटी पाव कसले चिबी त्या मनशाचे नांव सोडून व्हडली व्हडली बिल्डिंगां बांदतात पूण आपला कुटुंब सांबाळूंक दिसता. बायल आसा भुरगीं आसा फुडाचो आता म्हज्या कुटुंबात बायल आसा पूण आमी अशेंच ते भुरगे. हॅलो आजी अंकल. हॅलो नाशांती एकल्याच कोणाच्या भुरग्याची खबर करतालो? देव आमकां भुरगीं दिता आनी ती भुरग्याक आमी कशी वाडटा ती जाय. भुरगे गोरब्यान एक धेडे देवाची. बरें अंकल आमची मामी हाडलेली होय सारकी उलयली. तुमची मामी डॅडी तुमचे खातीर कितें कितें करिनात पूण तोच तुमी तांकां आम्ही तांकां केन्नाच निराश करची ना. शाबास थँक्यू खूब हुशार तुमी. एक सांगात चड कशें चलता कसला? गुड. तुम्ही जाणात तुम्ही ते ग्रँड कातार म्हटलेले ते इट वॉज व्हेरी नाईस. यू थिंक व्हेरी नाईस. कातार म्हणे दिलेले माय म्युझिक सर. हो ना बाय. तुम्ही लोक एक पार्टी ते कातार म्हणून दाखवलेले. मोगांती आमकां गगयता आपल्या गोपान घेवन खेळयता सगळो मोग आमकां दिता वायट बरें वळखूंक शिकयता. मोगांती आमकां गगयता आपल्या गोपान घेवन खेळयता सगळो मोग आमकां दिता वायट बरें वळखूंक शिकयता. ती म्हजी शेमाय तो म्हजो शेपाय भोगता खुशालकाय नाता तांची गिरेस्तकाय. ती म्हजी शेमाय तो म्हजो शेपाय भोगता खुशालकाय नाता तांची गिरेस्तकाय. कितली ती करता बापूर बाय मोगाचे सावळेल्ली पळयताय तशीच गोटांची जागाय देवान तांकां दिवूं गंडाय. ती म्हजी शेमाय तो म्हजो शेपाय भोगता खुशालकाय नाता तांची गिरेस्तकाय. ती म्हजी शेमाय तो म्हजो शेपाय भोगता खुशालकाय नाता तांची गिरेस्तकाय. एकदम बरे म्हणते तुम्ही कातात. चल आमकां घरा पळयता तुमची मामी तुमची वाट पळयता आसतली. थँक्यू अंकल. म्हाका फोन आयलो कोणाचो तो पळयता. हॅलो 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 पिटर. होय हांव पिटर डगलस. तू जाणा तुझी तू कोणती ना तुझी तू जावना आसा रिमा. कितें म्हजी तूं रिवा आतां ती खंयसर आसा. त्या रोडकराच्या घरा आसा. होय हांव आतांच येता. तू बेगीनच यो. बाबा यू आर रिली ग्रेट. जसो तू ग्रेट येवचो एक आशेतालो हांवूय बापा येवचो एक आशेला. हे मोचे हातांनी मोचे रोखडाचे भुरगे खेळलेले भुरग्याचे ते रोंडे आंबूट कसो भुरग्यांचो लिपलोच खातो
आमचे बॉस आमची पिशाल काय पापा पापा हे म्हजे सोमोन केनाच पुरे जावचें ना बोट कितें होय आयवी कित्याक फकाणां करताय आय एम सॉरी म्हाका माफ करात हांव एक बरी धूव जावंक ना एक बरी सून जावंक ना आनी एक बरी कडकान जावंक ना आमी तुका केन्नाच वायट उलोवंक आमचें कितें चुकलें ना हांव चुकली हांव तुमचे गुन्यांवकारी हांव आनी रिमा आयवी रिमा हें कितें सगलें तूं वचताय आयवी हांव वीक पियेला कितें वीक बाबा बेगीनच डॉक्टराक फोन मार ना ना नाका आयवी म्हजी इश्टिणी आयज सामकी म्हजी न्हू तुजी रिमा हें तुवें कितें केलें कित्याक घेतलें वचलें धारोन पावल बाबा आयवीच्या आधी कितें तरी हांव का ताच्या आतां एक कितें असो करून पयलें तूं आयवी तुजें नांवान कितें बरयलेलें आसा म्हज्या नांवार बाय बेगीनच पास न्हू मोगाच्या इश्टिणी आयली माफी मागता हांवें हें धारोन पावल मारलें म्हूण देवान म्हाका बसून म्हजे पासत देवा लागीं माग हें म्हजें रोगताचें भुरगें ताचो बापूय कोण म्हूण सांगू हांव भुरग्याक कुत्र्यान सोपोवची ना म्हूण ह्या संवसारांत ताका हाडली पूण लोकांच्यो केण्यो आनी उतरां आयकून त्या म्हज्या जिवाक हांव विकली म्हजो डॅडी कोण तें म्हाका गमलें देखून हांव ताचेशी गेली पूण ताणें म्हाका विकार उरला शेवटाक हांव वीक पियेली हांव आनी ह्या संवसारांत उरची ना हें हांव जाणा पूण ह्या म्हजे दुयेचें कितें देखून म्हजे दुयेक घेवन तुमगेर येता म्हजे दुयेचो सांबाळ कर करतेले न्हय उरलेली चीट होच वीक बरयता इश्ट होती ही चीट तुका बरोवंक म्हजें काळीक वाडटा काळजाक तीर घे आनी म्हजे इश्टिणीक बोगोत आयवी बघून काय सांगतील की अशें कितें बरयलां तर बाबा बेगीनच वच न्हू हॉस्पी तूं देव भिरांत येतो तसो तुजो कुटूंब उदारान पळयात हे वेळार म्हज्या इश्टिणीची दोळे आनी तकलीफ कर आयवी तुजी रोगताची भुरग्याची आवय केन्नाच जावची ना सॉरी कितें तिचो कुसवो म्हजो कुसवो हांवें विबाडला म्हजें जिवीत हांवें नोगडायलां हांवें तुमकां काडूकान दवरली नाका जाली निपा सांगून डॉक्टरागेर वचपाचें आजवारलें जायती वर्स जातालीं हांव तुमकां सांगूंक सोदी पूण म्हज्यान जावंक ना हांव ह्या कुटुंबाक फावो न्हय देखून ह्या भुरग्याक घेवन हें घर सोडून देता होय वा आयवी वा आमचो मोग झाडां जावनूय अशें उलयता हे गोवाचो कोणा पासून मेल्या भगवान ताका नवो जीव येना देव आमकां बक्षिता तर आमी कोण मारूं तुजेर फॉर्माट रिमा म्हणजे तू खुश जावन आसा रिमा म्हणजे तू कितें उलयता हांव तुका व्हरो काय ना रिमा म्हणजे रस्तो ती उलयला तिका कितें सांग आतां खुशी तूं ह्या संवसारांत तुज्या दुयेंत म्हाका बघू तुजे घोव आसा बघू वेळ आसलो तेन्ना तूं धांवत राव व्हडपणाच्या सोंदिरान पडोवन उजोक मागलो तुमचे बाळाक तुमचे आतां पळय आमीच कित्याक उलोवक पासून तुका म्हणटलो तूं फाटी पावलो